बजेटाच्या संदर्भात उलयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल मॅडम निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर हांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। सातत्यात 8वे फावटी बजेट पेश करपी एक महिला अर्थमंत्री आसात की तांच्यांनी देशाचे बजेट खूप बॅलन्स रित्या तांच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरला। आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न आमच्या मुखार दवरता। हे बजेट विकसीत भारताचे न्यू रखपी बजेट फाउंडेशन स्टोन घालपी बजेट आसा। सातत्यात हे सरकार 4 पिलराचेर उलयता। गरीब युवा महिला युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण हे बजेटूय बी ताजेरूच फोकस आसा ह्या 4 पिलराचेर। जशें आमी म्हणटा की युवा शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण आनी नारी शक्ती हाजेर आसा। हाजेर मेजर रिलीफ जो सगळ्यात व्हडलो जो दिलो विच इज 12 लाख रुपया हाजेर इन्कम टॅक्स नासतलो टील 12 लाख रुपीज, म्हणजे मिडल क्लास आनी सॅलरीड लोकां खातीर खूप व्हडलो रिलीफ हो केंद्रांतल्यान दिला। त्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूप खूप अभिनंदन करता। टॅक्स आजुनूय बी म्हणजे इन्कम टॅक्साचें नवीन बील इंट्रोड्यूस करपाचें आसा, तितूर करून खूप मोठ्या प्रमाणात TDS आनी TCS हे प्रोसेसा खातीर बी रॅशनलायज जातले हाजी आमकां आस्त आसा। हे सगळें पळयता आसतना आमी पळयता की टोटल बजेटांतलो फोकस वो एक्सपांडींग द क्रेडीट गॅरंटी फॉर द MSME इट इज अ बीग बूस्ट फॉर द स्मॉल बिजनेसमॅन इन द स्टेट ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना, विच विल एनकरेज द लोकल एंटरप्रिनर्स, हेल्प द स्टार्टअप ग्रो एंड क्रिएट द न्यू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ गोवा हाजो म्हाका विश्वास आसा। आमी दुसरें पळयताले आतां पर्यंत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट म्हणजे ब्रिजीस, रोड आनी बाकीचे पावर हाजेरूच भर दिताले, बट एट प्रेजेंट ह्या बजेटांत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिला। आमकां डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप मोठ्या प्रमाणात देशात क्रिएट करपाक जाय, ताजेर खूप मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा। स्कील डेवलपमेंटाचेर खूप मोठो भर हातूंतले ह्या बजेटाचेर आसा। रॅपीड टॅक्नोलॉजी जी आसा पळय, एडवान्समेंट कशा पद्दतीन जावची ताजोरूय भर हेजेर ह्या बजेटांत दिल्लो आसा। गोंयचो यूथ हो कॉम्पिटिटीव आनी ग्लोबल इकॉनॉमींत वयचो म्हणून ह्या हातूंतल्यान खूब मोठो बेनिफिट्स हो आमी गोंय सरकारा खातीर हातूंतल्यान घेवपाक शकतले। ह्या बजेटांत 25,000 crores ऑफ रुपीज मरीटायम डेवलपमेंट फंड्स हातूंतल्यान जो घेतला विच वील बूस्ट द गोवा। आमी पळयता बींग अ कोस्टल स्टेट आमी इवन दो फिशरमॅन सेक्टर आसतलो, शिपींग सेक्टर आसतलो किंवा न्यू इकॉनॉमीक ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही हातूंतल्यान गोंयाक ऑलरेडी क्रिएट जातली हाजो आमकां विश्वास आसा। मागीर मार्मागोवा पोर्ट आसूं किंवा हातूंतल्यानूय नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही हे हातूंतल्यान जातले। आमी पळयता की थंयसर क्रिएट जावपी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिगार्डींग द पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमी MPT तयार करता ताजो खूब व्हडलो फायदो हो गोंयाक जातलो, जेका आमी ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा। एक्चुअली फाटल्या 3-4 वर्सां कंटिन्युअसली ब्लू इकॉनॉमीचेर उलयतालो, त्या ब्लू इकॉनॉमीचो बेनिफिट्स आमकां आतां आसतना दिसतलो। ह्या बजेटांत टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो सेपरेटली एलोकेट केल्लो आसा। त्या टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराचो गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट जातलो, जेणे करून इको टुरिजम आसतले, कोस्टल टुरिजम आसतले, हेरिटेज टुरिजम हाजे सारके डिफरंट प्रोजेक्ट्स आमी डेवलप करपाक घेवपाक शकतले। सगळ्यांत व्हड गजाल जी आसा विच इज एन मेडिकल टुरिजम, हेल्थ केअर फोकसिंग ऑन आयुर्वेदा एंड अदर वेलनेस इनिशिएटिव्स ह्या बजेटांत खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी भर दिला आनी ताकाच लागून गोंय बींग अ वेलनेस टुरिजम सेक्टरांत डेवलप जायत आसा, ताजो खूब मोठो आमी उपयोग जो आसा हो ह्या फावटी करून घेतलो। ह्या बजेटांतले जर तुमी पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आनी फुडल्या 5 वर्सांक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर ह्या बजेटाचो फोकस आसतलो। सबका विकास हे ब्रीद वाक्य समोर दवरून सातत्यात सगळ्या तरेचो विकास करपी अशा पद्दतीचो हो बजेट आसा, म्हणजे हातूंतल्यान फार्मरूय सुटोवंक ना, युवकूय सुटोवंक ना, ह्या सगळ्या खातीर एकंदर टोटल आमी जशें म्हणटा की होल पॅकेज अशें ह्या बजेटांत दिल्ली आसा। दीस इज अ फॉरवर्ड थिंकींग आनी ग्रोथ ड्रिवन बजेट आमी दवरला विच वील स्ट्रेंथन द गोवाज पोजिशन इन द प्रिमियर टुरिस्टीक डेस्टिनेशन, हेल्थ केअर क्लब आनी इकॉनॉमीक पावर हावस जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो जो आहा तो बेनिफीट जातलो। आमी पळयता की डायरेक्टली गोंयाक हेजो टेक अवे कितें हाजोय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हेजो विचार केला आनी एकंदर पळयत
जाल्यार आमी द डिवोल्युशन ऑफ द सेंट्रल टॅक्सीस हे जर पळयत जाल्यार आमकां जवळपास 5,490 कोटी रुपया हे डायरेक्ट आमकां बेनिफीट जातले, कारण आतां पर्यंत आमकां क्रॉस अगेन्स्ट आतां पर्यंत 4,967 कोटी म्हणजे 523 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हे एडिशनल हे डिवोल्युशन फंडांतल्यानूच आमकां हातूंतल्यान मेळपाक शकतले. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जी रिक्वेस्ट केल्ली फायनान्स मिनिस्टरा खातीर स्पेशल एसिस्टंट स्किम्स विथ नो इंट्रस्ट फॉर द 50 years ती स्कीम सँक्शन जाल्ली आसा, म्हणजे जवळपास 1.50 lakhs crores ऑफ रुपीज फॉर ऑल पर्पज. म्हणजे ताजोय फायदो जो आसा पळय न्ही हो आमकां स्टेटीक अवेल्ड एज अ स्पेशल एसिस्टंट टू एक्सटेंड हे आमकां मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या स्टेटीक मेळटलो, तितूर गोंयाकूय बी मेळटलो. आमी सातत्यात KCC लोन जे सदांच शेतकरी हो वचून लोन जे काडटालो ताका आपली एग्रीकल्चर गहाण दवरचें पडटालें, बट तेन्ना आतां गोंयच्या डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्टांक आतां पर्यंत जेंच्यांनी घेतले ते 17,500 फार्मर्स आशिल्ले जे 1 लाख रुपया पर्यंत लोन घेताले. तांची लोन लिमीट ही 5 लाख रुपया पर्यंत वाडल्या. खंयसरूच मॉडगेज न्ही कांयच न दवरता, हे डायरेक्ट आसा. ताज्या पयली कडेन आनिकूय बी फार्मर्स आपली KCC लोन्स ही घेवपाक शकता. क्रेडीट लिमीट एनहान्स करून 5 crores to 10 crores टू MSME बेनिफीट सच एज एन एंटरप्रिनर्स इन गोवा हाची क्रेडीट लिमीट जी आसा पळय न्ही ही वाडयल्ली आसा. न्यू स्किम्स वीच इज एन क्रेडीट फॉर द स्टार्टअप वीच इज लॉन्च्ड फॉर द 5 lakhs ट्रायबल वुमन एंटरप्रिनर्स ही तयार करपा खातीर हाजो आमकां फायदो जातलो. आमी जशें म्हणटा की तेच्यांनी न्यू डे केअर सेंटर कॅन्सर सेंटर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी अशाच पद्दतीचे आमकां डे केअर सेंटर ओपन करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. जाता तितके बेगीन आमी तेय बी उपलब्ध करतले. रिवॅम्पिंग ऑफ द PM स्वनिधी स्किम्स आतां पर्यंत 3,000 वेंडर्स हे गोंयांत रजिस्टर्ड जाल्ले आसात. तांकां ह्या स्किमीचो तेंची क्रेडीट लिमीट वाडल्या कारणान ते आनीक मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो पडटलो. इट इज एन अनाउन्समेंट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द 50 टुरिझम डेस्टिनेशन इन कोलॅबोरेशन विथ द स्टेट्स is also expected to be the benefit for the Goa being the tourism states अशें आसा. आनी गोवा इज ऑल्सो ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रमोट हील इन इंडिया इन द मेडिकल टुरिझम. हांवें जें म्हटलें आतां ताजोय मेडिकल टुरिझमा खातीर गोंयांक खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो हाजो म्हाका खोस्त आसा. गोंय त्याच पद्दतीत आमी एक्सप्लोर करता की आमी एअर कार्गो हांगासरल्यान जो प्रमोट करपाक सोदता बींग अ लॉजिस्टीक हब. दोनूय एअरपोर्ट आसल्या कारणान आमकां वी वील प्रमोट अगेन द पोर्ट आमी जो स्ट्रेंथन करून हांगासल्यो ज्यो फार्मा हांगासल्यान एक्सपोर्ट जावचो हाजेर आमचो भर आसा, जेणे करून तेजो फायदो हो गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. रिडक्शन इन कस्टम ड्युटीज फॉर द EV शिप बिल्डींग इंडस्ट्रीज आनी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, EV बॅटरीज एक्सेट्रा हाजोय बेनिफीट गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. आमी ज्या पद्दतीत MSMEचे क्लॅरिफिकेशन्स दिला ऑलरेडी हांवें ताजेर ऑलरेडी हांव उलयलां. जल जीवन स्कीम हाजोय बेनिफिट्स गोंयाक खूब मोठ्या प्रमाणात करून घेवपाचो आमचो मोख आसा. आमी हे सातत्यात पळयता की मेजर अनाउन्समेंट ज्यो युनियन बजेटांत जाल्यो तितूंतल्यो PM धनधान्य कृषी योजना हाच्या अंतर्गत जवळपास 100 डिस्ट्रिक्ट तांच्यांनी टार्गेट केल्या. जवळपास 1.7 crores फार्मर्स हाच्या खातीर बेनिफिट्स जातले. न्यू 6 year मिशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पल्सीस हाजोय बी तूर दाळ उरद मसूर गोंयाक जरी म्हटलं जाल्यार आमी गोंयाक आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे आमचे पल्सीस जे आसा ते डेव्हलप जावचे, विशेष करून हरसानो ताच्या खातीरूय स्कीम मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आमी स्वताची लॉन्च केल्लेली आसा. ओके, मेक इंडिया एज अ ग्लोबल टॉयज हब हाजो पुराय देशभर हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. म्हाका दिसता भारतीय भाशा पुरस्कार स्कीम ही खरें म्हणजे पयलेच फावटी ह्या बजेटांत आमकां लॉन्च दिसता, जेणे करून आमच्यो ओन लँग्वेजीस ह्यो फुडें प्रमोट जावच्यो अशा खातीरूय हेजो उपयोग आसा. 5 नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन स्किलिंग सेंटर्स डेव्हलप जावची हाच्या खातीर खूब मोठो फायदो आहा. ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी इन द गव्हर्मेंट स्कूल एंड हेल्थ केअर सेंटर्स सगळी कडेन कनेक्ट जावची. आमी गोंयांत आतां पर्यंत आमच्यो पंचायती कनेक्ट करपाक शकलेले, आमचो मिडल स्कूलूय आमी थोडी कनेक्ट केल्या, उरलेली 100% कनेक्ट करपाचेर आमचो भर आसतलो. आमी पळयता की मेडिकल सीट हे इन्क्रीज जातले. गोंय सरकारूय बी तेजो बेनिफिट्स घेतले, इवन दो इन्क्लुडींग द न्यू मेडिकल कॉलेजीस आमी तेजोय फायदो ह्या स्किमींतल्यान घेतलो. मॉडिफायड उडान स्कीम टू लॉन्च द एनहेन्स द फ्लायट कनेक्टिविटी इन द 120 लोकेशन्स इन हिली एरिया हाजो फायदो गोंयाक न्यू एअरपोर्ट आसल्या कारणान खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. मोपा टू अदर ज्यो कनेक्टेड सिटी ना
ते उडान स्किमीच्या अंतर्गत आमी गोंयांतल्या मोपा एअरपोर्ट बाकीच्या धाकट्या सिटीक कनेक्ट करपा खातीर आमी कनेक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. पयलेच फावटी PM रिसर्च फेलोज विथ एनहान्स द फायनान्शियल सपोर्ट फॉर द टॉप टेक्नॉलॉजी रिसर्च हे वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्टांनी सुरवात जातले, जेणे करून रिसर्चाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर जो आसा ह्या हातूंतल्यान दितले. म्हाका दिसता की आमी अशा पद्दतीन उलयता आसतना आमचे सुभाष शिरोडकर मंत्री हांच्यांनी उलयलें की रेल्वेचें डबल ट्रॅकिंग जावप की जेणे करून वंदे भारत सारकेली जी मुंबय वतात बट तेजी इंटरसिटी कनेक्टेड आमी पयली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पयली सुरू जावची, कारण ती इजी आसा. ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले, पणजे आसतल्यो ह्यो सिटीज, बट फर्स्ट आमचो वर्स किंवा 2 वर्सांच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेजी कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा की ह्या रुटाचेर पयली रेल्वे जावच्यो. म्हणजे काणकोणच्यान जर कोणाक पेडणे येवपाक जाय जाल्यार तेणी बाय रोड येवपाची गरज ना. ही कॅन डायरेक्टली ट्रॅवल थ्रू द ट्रेन. पेडणेच्यान मडगांव येवपाक जाय किंवा पेडणेच्यान फाल्यां सकाळी ताका पणजे जरी येवपाक जाय जाल्यार निदान करमळे पर्यंत येवन आमी ताका मागीर बस ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करपाक शकता. पण आमच्या सरकारचोय प्रयत्न आसा. तेंच्यांनी जवळपास सेपरेटली कोंकण रेल्वेक दिल्ल्या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूट आनी बोगदेज हाज्या खातीर कंटिन्युअसली हांव फाटलो रेल्वे मिनिस्टरा कडेन ह्या विशयाचेर कंटिन्युअसली मेळत आसलो. हांव रेल्वे मिनिस्टरांकूय बी धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो विशय फॉलोअप करून आमचो कोंकण रेल्वेचो रूट आनी बोगदे हे स्ट्रेंथन करप हाजेर भर दिला. म्हाका दिसता हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आनी गोंय सरकारच्या वतीन युनियन बजेटांत जे मांडलां ते मॅडम निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर हांचें अभिनंदन करता, माननीय मोदीजींचें अभिनंदन करता. गोंयांत मोठ्यांतलो मोठो वांटो हो गोंय सरकाराक मेळचो आमच्या स्टेटीच्या प्रमाणे हाज्या खातीर सगळ्या सॅक्टरांत, जावं ते टुरिजम आसतलें, रेल्वे आसतलें, हेल्थ आसतलो किंवा रुरल डेव्हलपमेंट आसतलें. कारण कालूच रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी फोन करून आमचे 102 कोटी रुपया आमकां प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हाज्या खातीर सँक्शन केलें. तेंच्यांनी म्हाका मुद्दामून कळयलें. ओके, हाज्या हातूंतल्यान आमी केंद्रीय बजेटाचें हांव गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता.